नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. बीजेपीचे 21 उमेदवार फायनल. मया पेडणे काणकोण सावड्ड्या प्रियोळा कोफुजांव परवरे मडगांव सांत आंद्रे थाराना नावाक 10 जानेराक दिल्ली फायनल बावटो. मया पेडण्या उपरांत शुक्रारा फोंडे प्रियोळ नावेली सावड्डेचेर चर्चा. सावड्ड्या गणेशाकूच वजन फोंड्या खांडेपारकार रेसींत प्रियोळा विश्वासा बरोबर गोविंदाची चर्चा. माध्यम भाषेची पेत बीजेपी चलयता काँग्रेसीची पॉलिसी. काँग्रेसीच्याच पॉलिसीचेर मागतात मतां. काँग्रेसीचे तोमणे. पयले लिस्ट 10 जानेराक. युतीचो प्रस्ताव हायकमांडाकडेन. पुणे गोवा पॅसेंजर बस आणि पेट्रोलियम टँकराचो तोरशा ऍक्सिडेंट. बस ड्रायव्हर क्लिनर सिरियस. 3 पॅसेंजरूय जखमी. टँकरात अडकल्ल्या ड्रायव्हराक फायर ब्रिगेडीन काडलो. आम आदमी पार्टीचे फॉर्मल कॅम्पेनिंग शेनवाराच्यान सुरू. केजरीवाल येता गोंयांत. बाणावले वास्को म्हापशा आनी सांखळे शेनवार आयतारा सभा. आनी तयारीक जाय तितलो वेळ मेळूंक ना म्हणटा चर्चिल पंगडाचो कोच आल्फ्रेड फर्नांडीस. आयतारा उक्तावणाचे मॅचीत मोहन बागाना आड झूज. बीजेपीचे 21 उमेदवार थारले. 5 आमदार हुमकळ्यात. मये पेडणे काणकोण सावड्डे आनी सांत आंद्रेचे थारना. ते शिवाय मडगांव प्रियोळ परवरे थारपाचे आसात. उरिल्ल्यांचे लिस्ट बीजेपीच्या गोंयचे इलेक्शन कमिटीन क्लियर केले. 10 जानेराक दिल्ली पार्लमेंटरी बोर्डाचे मिटिंगेत 28 जाणांक फायनल क्लिअरन्स मेळटले. नुवे बाणावले आनी वेळी बीजेपी कॅन्डिडेट घालना. बीजेपीन 40तल्या 37 मतदारसंघांनी कॅन्डिडेट घालपाचे थारायल्ले. शुक्रारा प्रदेश बीजेपीन 21 मतदारसंघातली सिंगल नावां दिल्ली संसदीय मंडळा कडेन धाडल्यात. मांद्र्या लक्ष्मीकांत पार्सेकार. हळदोण्या ग्लेन टिकलो. थिवी किरण कानोळकार. म्हापशा फ्रांसीस डिसोजा. शिवोले दयानंद मांद्रेकार. कळंगूट मायकल लोबो. सालिगांव दिलीप परुळेकार. पणजी सिद्धार्थ कुंकळेकार. ताळगांव दत्तप्रसाद नाईक. सांखळे प्रमोद सावंत. दिवचले राजेश पाटणेकार. शिरोडा म्हादेव नाईक. कुडचडे निलेश काब्राल. कुंकळे राजन नाईक. फातोर्डा दामू नाईक. सांग्या सुभाष फळदेसाय. कुठ्ठाळी अलिना सल्डाना. मोरगांव मिलिंद नाईक. दाबोळे माविन गुदिनो. वास्को कार्लूस आल्मेदा. कुडतरी आर्थूर डिसिल्वा. जे रिमेनिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तेज्या संबंधातले प्रोसेस आनी सगळो प्रोसिजर जो आसा तो चालू आसा. आनीक 9 तारखेर स्टेट इलेक्शन कमिटीची परतून मिटींग जावपाची आसा आनी तातूंत उरिल्ल्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात त्यो सगळ्यो डिस्कस जातल्यो. आनीक फुडल्या 1-2-4 दिसां भितर जो बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रोसिजर कंप्लीट करतले त्याच्या आदाराचेर 9 तारखेच्या मिटिंगेन आमी बाकीच्या नांवां जी आसात ती प्रपोज करतले आनी ती स्टेट इलेक्शन आमच्या पार्लमेंटरी बोर्डा कडेन धाडपाची आसात. आमच्या म्हायती प्रमाण पार्लमेंटरी बोर्डाची मिटींग 10 तारखेर जावपाची आसा. उरिल्ल्या 16 मतदारसंघातले 12 मतदारसंघाच्यो बीजेपी कोर समिती बरोबर मिटिंगो जाल्यो. मात उमेदवार अजून थारूंक ना. काणकोणा विजय पै खोताची तागडी जड. प्रियोळ 4 बीजेपीचे इत्सूक आसात. गोविंद गावडीचे नांव लिस्टांत. नावेले शेख जिना धरून बीजेपीचे 4 इत्सूक. बीजेपी आवर्तनाक तेंको दिवंक शकता. पर्या विश्वजीत कृष्णराव राणेक उमेदवारी. पेडण्या आनीक एक मिटींग जातली. मया अनंत शेट आनी प्रवीण साटये मदीं थारतलो. परवरे गुरू पावसकार फ्रंट रनर. महानंद अस्नोडकारूय रेशींत. सांतांद्र्या 3 इत्सूक रेशीत. टोनी फर्नांडीसाचें नांव फुडें. वाळपय सत्यविजय नाईक. फोंड्या 3 इत्सूक. खांडेपारकार सुनील देसायाची रेस. केप्यां 7 उमेदवार लिस्टात. आदलो आमदार प्रकाश वेळीपूय रेसीत. सावड्ड्या विनय तेंडुलकार आमदार गणेश गांवकार लिस्टात. चडसो सपोर्ट गणेशाक. भाजपाचे उमेदवार घालपाचे आसात मात अजून मिटींग जावंक ना ते मतदारसंघ मडगांव, मडकय, सांताक्रूज आनी कुंभारजुवा. भाजपा उमेदवार घालचे ना ते मतदारसंघ नुवें, बाणावले आनी वेळी.
नावेली अपक्ष आमदार आवेर्तान फुर्तादाक सपोर्ट करून बीजेपीन वट्ट 36 मतदारसंघांनी आपले उमेदवार घालपाचें थारायलां. मंत्री राजेंद्र आल्लेकार, मंत्री रमेश तवडकार आनी सभापती अनंत शेटाची तिकेट भाजपान ताटकळत दवरल्या. ज्या मतदारसंघांनी उमेदवाराचेर एकमत जावना त्या मतदारसंघांक 10 तारखेक उमेदवार मेळटलो अशें सांगून कार्यकर्त्यांक काम चालू करपाक सांगलां. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. बीजेपीचे उमेदवार थारावपाच्या प्रक्रियेत शुक्राराच्या मिटिंगेत 5 मतदारसंघाचेर चर्चा जाल्या. इलेक्शन कमिटीच्या बसकेक रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सिनियर मिनिस्टर आनी पदाधिकारी आशिल्ले. फोंड्या, प्रियोळ, नावेली, वाळपय आनी सावड्ड्या मतदारसंघाचेर शुक्रारा चर्चा जाली. प्रियोळ आनी सावड्ड्या मतदारसंघात बरीच ओढाताण चल्ल्या. बीजेपीच्यो उमेदवारांची लिस्ट थारावंक मिटिंगो चल्ल्यात. शुक्रारा वाळपय मतदारसंघा खातीर फक्त एकूच उमेदवाराचें नांव आयले ते सत्यविजय नायकाचे. 2012च्या वेंचणुकेक तोच उमेदवार आशिल्लो. नावेली मतदारसंघात शेख जिना आनी उल्हास तुयेकार ही 2 नांवां आसात. मात पक्ष चड करून अपक्ष आवेर्तान फुर्तादाकूच तेंको दिवंक शकता म्हूण सुत्रां सांगतात. सावड्डे मतदारसंघा खातीर सध्याचो आमदार गणेश गांवकार आनी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराच्या नांवाची चर्चा चल्ल्या. मात गणेश गांवकाराचें वजन मातशें चड. बीजेपीक प्रियोळ म्हत्वाचो. ह्या मतदारसंघा खातीर 4 नांवां आयलीं. आदलो सभापती विश्वास सतरकार, बिझनेसमॅन संदीप निगळे, सतीश मडकयकार आनी गटाध्यक्ष शिवाजी गावडेचें नांव आयलां. ह्या 4 नांवां शिवाय प्रियोळांत बऱ्यापैकी स्ट्रॉंग प्रचार करपी अपक्ष उमेदवार गोविंद गावडेच्या नांवाचीय चर्चा जाल्या. सगळ्या समर्थकांनी वचून तयारेक लागचे. 10 जानेराक उमेदवार जाहीर करता म्हूण रक्षा मंत्र्यान प्रियोळकारांक सांगून धाडल्यात. फोंड्या मतदारसंघाचेरूय मिटिंगेत चर्चा जाली. थंय संदीप खांडेपारकर, सुनील देसाय आनी व्यंकटेश नायकाचें नांव येता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. माध्यम भाशेचेर काँग्रेसीचीच पॉलिसी बीजेपीन चालू दवरली. बीजेपी काँग्रेसीच्योच पॉलिसी चलयता म्हणून काँग्रेसीन बीजेपीचे उपकार मानले. काँग्रेसीच्या पॉलिसींचेरूच बीजेपी मतां मागता म्हणून काँग्रेसीन बीजेपीक तोमणे मारूंक सुरवात केल्या. 10 जानेर मेरेन काँग्रेसीचे उमेदवार डिक्लेअर जातले. युतीचो प्रस्ताव आसा पूण कितें तें खंय हायकमांड थारायतलो. आमचे जे काँग्रेस पार्टीचे जे भाशेचें धोरण आशिल्लें तें धोरण चालू दवरलें 5 वर्सां. पयलीं तांकां आमी धन्यवाद दितात. परत आमी देव बरें करून म्हणटात बीजेपी पार्टीक ती तेंच्या सरकाराक, कारण तेणी क्लियर इंडिकेशन दिल्लें आसा गोंयच्या लोकांक की काँग्रेसीन जे भाशेचें धोरण केल्लें की भाशा माध्यम हो पेरंट्सांक चॉयस दिवपाक जाय. इंग्लीश माध्यमाचें ऑप्शन आमी पेरंट्सां मुखार दवरपाक जाय. हाचेर परत एकदां तेणी एक स्टेटमेंट दिला. खरें पावरफूल स्टेटमेंट. खरें कौतुक करून दिसता ह्या बीजेपीच्या लिडरांचें. तांणी पयलीं आपल्या आवयक फटयलें जे RSS. ताजे नंतर तेणी लोकांक फटयलें. तेणी लोकांक फटोवन थांबुना, तेणी देवाक फटयलें. 5.5 वर्सां पयलीं तेणी प्रत्येक देवळांनी ते वयताले आनी घरांनी घालताले. आनी बीजेपी भोव करून हो एक हिंदू आनी हिंदू देवांचें एक भावनीक प्रश्न हिंदू मुखार ते सदांच करीत आयल्यात इतलीं वर्सां. आनी जेन्ना हिंदू आनी हिंदू देव हाजे एक भावनीक करून तेणी मत घेतल्याक देवाक गेले. जे घरांनी घालतात ऑफरिंग्स ते जातकर पावोन जातकर परत ते देवळां वयतात आनी सांगतात देवाक. आयज तांकां 5 वर्सां जालीं. एकूय देवळांक ते परत वचून त्या विशयाचेर देवा कडेन खंयच्याच देवळांक उलयलां हें आयकलें ना. तुमी आयकलां जाल्यार म्हाका खबर ना. म्हणजे तेणी आवयक फटयली, लोकांक फटयले आनी तेणी देवांकूय फटयलें. जांकां हिंदू देवांक कितें सांगलेलें म्हणजे तांकां फटोवपाक शकता ह्या लोकांक जे हिंदू हिंदू करून प्रचार करताले तेणी शाणे जावपाची गरज आसा. तेणी समजून घेवपाची गरज आसा की हे कितले फटींग म्हणटा ते. म्हणजे तेचो एक फटींग तेचे प्रत्येक सगळे लिडर सारके फटींग जाल्ले आसात. काँग्रेसीचे उमेदवार 10 तारखेर डिक्लेअर जातले. युतीचे कितें ते हायकमांड थारायतलो. उपाध्यक्ष राहुल गांधीची उत्तर गोंयांत एक सभा जातली. आतां स्क्रिनींग कमिटी जवळ जवळ पूर्ण जाल्ली आसा. स्क्रिनींग कमिटीची परत दुसरी मिटींग आसा 9 तारखेक. आनीक 10 तारखेक जी आमची टॉप बॉडी आसा सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ताजी 10 तारखेक बसका आपयल्ली आसा दिल्ली. आनी 10 तारखेक सांज मेरेन आमचे सगळे कॅन्डिडेट जाहीर जातले. कदाचित एक थोडे कॅन्डिडेट उरले आसत जाल्यार ते 12 तारीख मेरेन आमची सगळे कॅन्डिडेट अनावन्स जावन प्रक्रिया पूर्ण जातली. आमचे जे नॉर्मल जे आमचे आसात ते आमचे नॉर्मल येतले. राहुल गांधी नॉर्थाकूय एक मिटींग करतलो. ओके, नॉर्थाक राहुल गांधी एक मिटींग करतलो
सोनिया गांधीचो अजून प्रोग्राम कन्फर्म ना. गोवा फॉरवर्डा वांगडा आमचो कसलोच संघर्श ना. गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष प्रभाकर तिमलो, म्हाजो बरो मित्र, तेजो जनरल सेक्रेटरी स्पोक्समॅन प्रशांत नायक, म्हाजो बरो मित्र. आमचे गोवा फॉरवर्ड कितें गोवा फॉरवर्ड तेच आसा न्ही. कॉमन कॉन्सेप्ट जे तेंचे कितें फरक आसा आमी वयता. पूण आमी कितें केल्याक आमी स्टार्टींग सुद्दां 40 मतदारसंघ. सो तांचो मुख्य प्रश्न आमकां जे आसा ते दिसाचे एडवर्टायज करतात की आमकां हायकमांड नाका, परत रातचे 12 वरांचे हायकमांडा मेळटा. सो तुमी म्हणटा कितें, यू प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच. वी आर व्हेरी कॉशियसली अँड व्हेरी कॅल्क्युलेटिवली मेकिंग द असेसमेंट whether getting the leaders into the party, whether we'll able to win over the people, or by getting the leaders, whether we will lose the people. So this assessment right now we are making. So assessment गरजेचो, कित्याक खूब फावटी दिसता की लिडर घेतले म्हणटकच लोक येतले. We have already started talking because proposal has come no 2 days back. So proposal कालूच आमकां दिल्ली. काल आमचे थोडे MLA जे गेल्ले दिल्ली तर प्रपोजल दिल्ली हायकमांडाक दिल्लो आसा डिटेल. सो हो जो प्रपोजल डिटेल केन्ना आयलो नाशिल्लो पयलीं. आमी तुमचे कडल्यान आयकताले सम ऑफ देम MLAs. सी वी बिलीव इन दिस नो, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी. वी हॅव एवरी MLA अँड आवर लीडर हॅज अ फ्रीडम. Everyone can express there. So many of them have expressed desire that there should be alliance. But there are some issues have raised. So these issues are there with the people. But काँग्रेसीन माविन आणि मडकयकाराची तासमपट्टी सुरू केल्या. मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें एकदां माविनाचेर की माविनाक जर कांयच पोर्टफोलियो दिना, कांयच पावर दिलो ना, तुमकां याद जाली, तुमकांच सांगलेलें ताणें. ताका जर वेळेर बसयलो फक्त ल्हारां मेजपाक जाल्यार तो म्हणटा थंय करप्शन करतलो. पत्रकारान ताका विचारलें कशें करप्शन करतलो तो मनोहर माविन गुदीन. तो म्हणटा ना आपूण मेजता 1 2 3 4 5 एक मनीस येयलो, तुवें आपल्या डिस्टर्ब केल्यार आपूण गव्हर्मेंट ड्युटी करतालो, तुका 5000 फायन. अशें करून माविन करप्शन करपाक इतली तेजे कडेन कॅपेसिटी आशिल्ली. ही मनोहर पर्रीकारान तुमकां सांगलेलें. सो तेणी आजुनूय क्लियर केलें ना की तेंची जी करप्शन चार्जीस सगळे केल्ले, केसी फायल केल्ल्यो, मडकयकाराचेर तेणें असेंब्लीन उलयल्लें. पुलीस स्टेशनाचें कितें जालें तेंय तेणें सांगलें ना. जी हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीचेर जो तेणी असेंब्लीन बोवाळ केल्लो सगळो, आजुनूय मनोहर पर्रीकरान बरे तरेन उत्तर दिलें ना. तेणें ते माविन गुदिनाचेर सांगलें की आपणे ताका आडयलो, म्हणजे कोण तरी खून करतालो तो आडयलो म्हणून ताका माफ केलो मागीर. अशें मनोहर पर्रीकराचें डेफिनेशन. त्या खातीर ताका आमी ती डॉक्टर मनोहर पर्रीकर ही पदवी दिल्यात. कारण तो फटींगपणां करपाक आख्ख्या जगांतलो एकूच मनीस आसा. सामको रिसर्च केला, खंयच्याय हेजेर तो परत केन्ना टर्न घेता तें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि तुळशीदास चारी. घेऊया एक ब्रेक.